देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज प्राचीत काळाचो चवथो दीस. ताळण्या वरवीं मनीस जिवितांत चुकतात आनी आपटोन पडटात ताचे विशीं देव खेरीत हुस्को दाखयता. देव पातक्यांचो मोग करता पूण पातोक नाकारता. जो मनीस आपल्या भावाक आदार दिवंक पावल मारता, लोकांच्या खांद्यावेलें जड वजन उबारतात आनी तांकां सतावपाचें बंद करतात, आनी संकोश्टान सांपडलेल्यांक आनी गरजेवंतांक आनी गरिबांक आदार दिवंक फुडें सरतात, तांकां घुरेस्काय आनी भलायकी, कुशालकाय आनी देवाचो आशिर्वाद फावो जातलो म्हूण इसायास प्रवादी सोबेमजार कळयता. नोश्ट्या मनशांच्या मरणा वरवीं देवाक कुशालकाय बगना. बगर पातकी मनशान आपले पातकांतले भायर सरून स्वताच्या मार्गार चल्लेले पळोवंक तो आशेवून रावता. लुकाच्या शुभ वर्तमान आमकां कळयता की जेजू दोन वसूलदार माथेवाक आपलो पावटलाव करूंक आपयता आनी तो रोखडोच जेजूच्या उल्याक पाळो दिता आनी ताचो पाटलाव करता. आमकां देव आपलें काम करूंक आपयता तेन्ना आमचो जबाब कसलो जाता? पोरद्वाराक सांपडलेली अस्तोरेक जेजू बक्षिता आनी नवें जिवीत दिता. पातकी जाकेवाच्या घरांत वेता आनी ताका मोग दाखयता. दोगांय जिवीत बदलतात आनी परत देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जियेतात. जेजू पातक्यांक बरे तरेन लेखता आनी तांच्या कुशालकायेन वांटो घेता, देखून फारिजेव ताचेर फॉर्मोण मारतात. जेजूच्या काळार दोन वसूलदारांक पातकी म्हूण घेताले. जुदेव लोक तांकां नाकारताले कित्याक ते पोरदेशी राजकारबाऱ्यांक पासत दोंड घेताले आनी जायते फावटी पयशे घेवन ग्रेस्त मनशांचो दोंड उणें करताले आनी आपली बोळसां भरताले आनी गरिबांचे हाल करून सोडटाले. आयच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार अशें घडटा की ना? तांकां पातकी आनी मेळे म्हूण देव तेंपलांत भितर घेन आसले. हांव जेजूची तुस्त करतां कित्याक तो पातक्यांक आदार आनी तेंको दिता आनी आपले मिसांव पातकी लोकांक जो पातोक सोडून सालोसांव जोडूंक सोदताय तांकां आदार दिवंक आपले मिसांव म्हूण फारिजेवांक कळयता. पाप सायब फ्रांसीस आमकां कळयता की इगोर्ज एक दुयेंतांचें हॉस्पिटल आनी न्हय आपली सुरोपाय परगटूंक एक म्युजियम. जेजू म्हणटा, दुयेंतांक दोतोराची गरज आसा. कुमसाराचो साक्रामेंत दिवन भुकेल्ल्या 5,000 लोकांक उंडे वांटून दिता. कोड आनी आर जालेल्या मनशांक बरें करता. हे वरवीं जेजू तांकां आत्मीक आनी कुडीची भलायकी फावो करता. प्राचीत करतेल्या पातक्यांक जेजू बरें जिवीत आनी कुशालकाय दिता. जेजू आमकां ताचे शीस जावंक सोयेक दिता. म्हज्या जिवितान प्राचीत करून आनी पातोक सोडून जेजूचो नीज पाटलावदार जावंक म्हाका खोशी आसा. वय जाल्यार उठ आनी चल जेजूच्या सासणांच्या सुखाच्या मार्गार. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी.
सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वात. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.